शांती सगळी सांठा येजू अंकाकृत मागता दितोलोय म्हणपात येता सोर मोच्या पातकांक ढाळटा आय शांती सगळी सांठा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो निमाई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एलारिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें दिसा आमी भेटयता सपून गेल्ल्या कायतान आनी मार्चाकीन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया करीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत ह्या दिसांनी जेन्ना आमची गोंयची असेंब्ली चलता सरकारान फटी आहा त्यो कुशीन दवरून स्वता वाटेन रावूंक आनी स्वत उलोवंक आनी स्वताचो सांगात दिवंक आमच्या सरकाराक आनी आमच्या 40 आमदारांक केरीत भाशेन देवाची कृपा आनी बोड मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या गांवचे पासत आनी आख्या संवसारा पासत देवा मुखार दवरुया जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं सत तुमकां सडयतलें भाव भयणीनो जेजू सत आनी सत कशें आमकां जेजू खुद आपूण सोडवण दिवंक आयला आनी जे कोण ह्या सतान भितर रिगतात तांकां ही सोडवण मेळटा पण जायते फावटी आमी फोटिंगपणाचो आसरो घेतला फोटिंगपणांतूच रावल्या सत उलोवंक आमी भियेल्या वो कुशीन चल्ल्या असले आमच्या चुकीच्या मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी दयेन आयकून घे आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक दानियल प्रभदेच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी नाबुकदनेझर पातशायान तांकां म्हणलें शाद्रक मेशक आनी अबेदनेगो म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजोनात हें खरें आतां तुरतुऱ्यांचो पिल्लुकेंचो विणेचो त्रिकोणांचो किनोऱ्यांचो शिंगांचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्या तेन्ना दोरनीर पडून हांवें केलां ते मुर्तीक बसूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा पूण तुमी तिका बसनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका सोलट्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले आनी खंयचोय देव मागीर
म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो. शाद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो आनी राजाक असो जाप दिलो. नाबूनाजार हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता. तो आमचो देव सोळट्या उज्याच्या आंकट्यांतल्यान आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो. पातशाया, पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यंत जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरलेल्या ते मुर्तीक बसचे ना. हीं उतरां आयकून नाबूनाजार एकदम रागावलो. शाद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आंकटें सदां तापयताले तें 7 फावटी ओदीक तांणी तापोवंक लायलें. आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोठ मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आंकट्यान उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आंकट्यान उडयल्या उपरांत कांय जावंक ना म्हूण पळोवन नाबूनाजार तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मोत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तांकां मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले. तांणी राजाक प्रतिपाल केलो. खरें, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबूनाजारान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बसोवन करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. सगळीं म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवान वोत जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीम वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या ससनांक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. ताणीं ताका परतीपाळ केलो, अब्राहम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना, तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्मान येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव आमचो बाप, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसलेत, कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगो भाव भयणीनो, तीग जाण तरणाट्यांची नांवां आयज आमी आयकल्यात पयल्या वाचपान दानियेलाच्या पुस्तकांत. तशेंच राजा नाबुकदनेजार, नांव म्हणपाक मातशें इल्लेशें अवघड ताचें. नाबुकदनेजार राजा म्हणटा तो आपणाचेच भितर वो आपुणूच सगलो, देव बीन कोण लागूना, तोच आपुणूच देव जाल्लो. एके भाशेन आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करपाची ताची इत्सा, आनी संवसार ताब्यान करपाचो म्हणटा तेन्ना सगल्यांनी म्हाका वयर काडपाक जाय, म्हजें आयकोंक जाय, हांव सांगता तें करूंक जाय. आनी असल्या वेळार ताणें आपुणूच देव कसो एक मुर्ती उबारली आनी सगल्यांक एक कायदो घातलो. जेन्ना ही वेगवेगळीं वाजोंत्रां, मुजगाचीं वाजोंत्रां जेन्ना वाजलोलीं तुमी आयकतात, तुरतुरी, पिल्लूक आनी हेर सगळीं वाजोंत्रां वाजतात, तेन्ना तुमी सगल्यांनी सरपट पडून हे मुर्तेक नमस्कार करपाक जाय. तातूंत भितर येते एक जाण तरणाटे, तशेंच हे दुसरे जुदेव आसले, आनी तांच्या शिकवणे प्रमाणे दुसऱ्या देवाक मुखार पांय पडपाक जायना. इस्रायला हो तुजो देव एकलोच देव, ताकाच तूं बसतलोय, दुसऱ्या कोणाक बसचो नाय. आनी ही आपली शिकवण पाळपाक हे तरणाटे फुडें शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगो. आनी कित्याक ते आपणाक नमस्कार करिना, आपणाचे मुर्तेक नमस्कार करिनात देखून तांकां खास्त आसली. आनी ही खास्त म्हणल्यार तें उज्याचें आकटें. जे कोण हो कायदो ओ ही आज्ञा दिल्या ती राजाची पाडिना, तांकां ह्या उज्यान उडयताले. येते एक जाण तरणाटे तशें करिनात देखून तांकांय धरून उज्यान उडयले. उज्यान उडोवचे पयलीं नॅचरल जस्टीस आमी आयकता. नाबुकदनेजार राजा वायट मनीस, तरी आसतना तो तांकां सांगता, पळय आजून पासून चान्स आहा तुमकां. हाचे मुखार ही तुरतुरी, पिल्लूक आनी हेर वाजोंत्रां वाजता ती तुमी आयकलीं, रोखडेच तुमी हे मुर्तेक सरपट पडपाक जाय. अशें करपाक जरी तर तुमी तयार आसात जाल्यार सोडटा. जालें तें जालें, आतां सोडटा.
आनी एकटेक जाण तरणाट्यांनी नाबुकदनेजार राजाक खेरीत संदेश दिलो, आमी आमचे देवाचे चाली रिती प्रमाणे चलतले, आमी आमकां देवाची शिकवण जी आसा ताका थीर रावतले, हालचे ना, आनी तुज्यान आमकां उज्यान घालून वा आमचे कुडीक त्रास दिवन तें बदलूंक जायना, कित्याक आमचो देव आमचे बराबर आसा. जरूय नाबुकदनेजार राजान सांगलेलें, जेन्ना हांव तुमकां एक खास दितलो तेन्ना खंयचो देव तुमकां वाचयता तें हांव पळयतलो. म्हणजे आपुणूच सगल्या देवावन पासून व्हडलो. भाव भयणीनो, आमी पळयलां कितें जाता तें. तांकां उज्यान घातले आनी बेस्तेच न्हय, उजो आनिकूय तापयलो. सदांच तापयताले दुसऱ्यांक, जे कोण करिनात तांकां उज्यान घालताले ते भाशेन हांकां 7 पावटी अदीक. आनी असल्या भिरांतीन ह्या उज्यान चलून वचपाक एकटेक जाण तरणाट्यांनी आपली घोठाय दाखयली, करेज दाखयली आनी गेले भितर. आनी ते भितर आसतना नाबुकदनेजार राजाक आनीक एक, आनी ताका घडये देवानी नॅचरल जस्टीस दिली. पळय कितें जाता तें. ते एक जाण न्हय पूण 4 जाण भितर आसात, आनी चवथो आसा तो एक देवाचो दूत कसो दिसता. भाव भयणीनो, आयज स्वता पासत झुजपी जायते जाण आमचे मदें आसात. म्हणया थोडे जाण आसात आनी ते झुजतात. तांतल्या थोड्यांक आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, आनी ते स्वता पासत उबे रावपाक तयार आसात तेन्ना जायते तरेच्यो असल्यो खास्ती तांकां पडटात. जे भाशेन नाबुकदनेजार राजान आपल्या मंत्र्यांक हाडले, आपल्या शिपायांक हाडले आनी ह्या तिगांयकूय लासून उडोवपाक आख्खो प्रयत्न केलो. आयचोय सरकार जायते फावटी हेंच करता. आयज जे आपणाच्या हातान पदवी दिल्ली आसात ते आपूण सगल्याहून व्हडले म्हूण समजतात. नॅचरल जस्टीस ही उतरां आमकां आयकूंक येता, फकत जाय थिंगाच लायल्यान. आनी ती नॅचरल जस्टीस म्हणलेली आहा ती लायला, आनी जे कोण वायट करता तांकां सांबाळल्यात. जशे परी आमचो ओल्ड गोवा इलिगल बंगलो आसा ताचे विशीं डिमॉलिशन दिल्लें आनी मदेंच कोर्ट म्हणटा ताका नॅचरल जस्टीस दिवपाक जाय. चोराक नॅचरल जस्टीस मेळटा, पूण जे कोण सारके आसात, स्वता पासत झुजतात, जे निसणटण जाता तें दाखयतात, लोकां पासत आपलो ताळो उबारतात, तांचेर नाका जाल्ले FIR आनी तांकां नाका जाल्ले कंप्लेन्स तांचेर पडटात. एके भाशेन उज्यान लोकयल्ल्या भाशेन तांकां. भाव भयणीनो, असल्या वेळार करपाचें कितें? जेसू आमकां शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन सांगता, स्वतंत्र जावपाक वा स्वतंत्र करूंक हांव आयिल्लो आसा. आनी हांव आयला तो म्हजेच कुशीन येवंक ना, पूण देवा बापान म्हाका धाडला आनी ताची खुशी करूंक हांव आयलां. आनीक जें कितें म्हाका ताणें सांगलां करपाक, म्हणजे पातकान जी मनीस जात आसा तांकां सोडोवपाक, तें करूंक हांव आयलां. आनी तें करूंक आयलां तेन्ना स्वत तुमचे मुखार दवरता. जो कोण स्वतान चलता ताकाच ही सुटका मेळटली. जो कोण स्वतान चलता तो देवा मुखार सुटलेलो जातलो. तर भाव भयणीनो, आमकांय आयज हो ऑफर आहा. नाबुकदनेजार राजान एक ऑफर दिल्लो जाल्यार जेजू काय बरो ऑफर दिता. ह्या स्वताक जरी तर तुमी थीर रावशात जाल्यार तुमकां स्वतंत्र करतलें. पूण तातूंत भितर आमचे मदलीं जायतीं जाणां असलीं मनशां आसात. आमकां कित्याक? आमकां खबर आहा कितें जाता ती. आमी जाणाव सगलें जे भाशेन हे जुदेव जेजू लागीं झुजताले. आमी आब्रामांची सोसूत, आमी केन्ना कोणाचे गुलाम जावंक ना. हे गुलामपणान इतले रावल्यात तरी पूण फोटी मारतात. आपणाचेच वस्तूंक आपणाचेच विशीं फोटी मारतात. आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंक ना. ते एक पावटी न्हू पूण 2 पावटी दुसऱ्याच्या गुलामपणान जियेल्यात. म्हणल्यार तांची आख्खी पिळगा जी आसा, तांची संसद जी आसा, आनी तरी आसतना फोटी मारतात की आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंक ना. ह्यो फोटी आमकां आमचो सरकार मारता तो दिश्टी पडटा. सगलें जें कितें घडटा त्या विशीं आमकां आमच्या दोळ्या मुखार सगल्यो वस्तू आसात. आमचो वास्को पोर्ट आतां MPT आतां ह्या दिसांनी आनीक धुंवर भायर सरपाक लागलेलो आसा. लायमस्टोन हाडलेलो आसा. एकार एक वस्त येता तरी पूण ते फोटी मारतात की पोल्युशन जावचें ना, आमी तें राखून दवरतले, आमी तें सांबाळटले, आमी न्यू टॅक्नोलॉजी वापरतले.
पूण पळयत जाल्यार कालच्याय दिसाक जें कितें घडलां ताचेर आमच्यान पळोवपाक जाता कसल्यो फोटी मारीत रावतात. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो आमी पोरजां आसा ती हेच भाशेन ह्या जुदेवा भाशेन आमी जाणाव सगलें आमचे जे ऑथॉरिटी आसा तांणी सांगलां तशें जावचें ना म्हूण आनी आमी तांचेच फाटल्यान आसा तांचेच गुलामपणान आमी जियेता. सुदरपाक आमी लोक जो आसा तो तयारूच ना आनी जेन्ना आमी लोक आसा तो सुदरपाक तयार ना तेन्ना हांकां कितलीं बोटां दाखयलीं तांकां कितले तांसले वा तांकां आमी कितेंय म्हणलें म्हूण कांयच जावपाचें ना. स्वत आमचे मुखार ना आनी स्वता प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार आमी ह्याच गुलामपणान उरतल्या ह्याच गुलामपणान आमी मरतल्या. ह्या पासत ऑफर आमकां आसा जेजूचो. स्वत मानून घेयात, स्वता वाटेन येयात आनी तुमी स्वतंत्र जातल्यात. जो कोण हें स्वत मानून घेवपाक तयार आसा ताणें हिंगा थिंगा पळोवपाची गरज ना. रोखडोच मागीर जेजू सांगतलो आय एम द ट्रूथ, हांव स्वत. म्हणटच हें स्वत जें आमकां स्वतंत्र करतलें तें कुर्साचेर आसा आनी तो आमकां सोडयता. ती सोडवण जो कोण घेता तोच स्वतंत्र जातलो. जो कोण ही स्वतंत्रताय घेता तांकां मागीर तूं उज्यान घाल, नाजाल्यार तांचेर FIR कर, तांचेर फॉल्स केसीस घाल, नाजाल्यार तांची कनेक्शन्स कट कर वा तांकां ट्रान्सफर करीत राव, कितेंय कर, तांकां कांयच वायट जावचें ना. देव तांकां सांबाळटलो. तर ही कृपा आमकां सगल्यांक, थोड्याच जाणांक न्हय पूण सगल्यांक आमकां ही कृपा फावो कर म्हूण आनी आमकां ह्या सगल्या वायटांतले फोटिंगपणांतले आनी गुलामपणांतले निवार म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिला त्या दाखांचो स्वरूप तुका भेटो. दाख वालेन दिला म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा हो योद्न तुजे मुखार पावूं तुज्याच नांवांच्या मानाक आमी तो समर्पूचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना हो गुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
मुनसोलपी तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. शाद्राक, मेसाक, आबेदनेगो ह्या तेग तरणाट्याची थिराय पळोवन देव तांचे वरवीं एके भाशेन उलयलो. नाबुकदनेझार राजा आनी ताचे बराबर ताचे मंत्री तांणी आपलें जिवीत बदल्लें. तर असलीच कृपा आमकांय सगल्यांक मागुया. आमी स्वताक थीर रावूंक आनी स्वत पळोवन जे कोण अधिकारी आसात तांणी आपलें जिवीत बदलूंक आमी देवाक उलो मारुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त तत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सर्व खोटेपणां काडून ती निर्मूळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या काल सदांच सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणीनो, आयज बुधवार, आयज सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. खेरीत भाशेन आतां ह्या दिसांनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां गंडोळान सांपडलेलीं आसात. कितें चल्लां आमच्या गोंयांत, खंय पावता आमचें गोंय, खंय पावला आमचो लोक आनी खंय पावल्या आमचे
सरकार आनी आमदार मंत्री कितें भाशेन आयचे ह्या पवित्र वरान आमी आमच्या गोंयचे पासत मागतले जाल्यार सगल्यांनी आमी हाजीर जावन भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी आयज आमचें गोंय आनी आमचो समाज आनी आमचें जिवीत दवरूंक आयज असो एक घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये, चुचुरे खोर म्हजे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कोशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविश्वास तुझे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जैत वरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुझे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळून ओदी करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदेव आनी सुदेव तुजो पूत जेजू. लागीं मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदेव आनी सुदेव तुजो पूत जेजू. लागीं मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा वस्त्रामध्ये तू सुदेव आनी सुदेव तुजो पूत जेजू. लागीं मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये भाग्यवंती मरे आदार दी ओतृश्टाक सांपडलोल्या मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग कोरचे पासून जाशेराती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो.
तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी गुंतिली. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सगल्या पिडेवंता पासत करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया. I9 पेज नंबर 119. I9. तुझे रावपाक येता. So